राज्यात बुधवारासावन प्रायश्चित काळाक सुरवात जाली। बुधवारा ख्रिस्ती भावांनी ॲश वेनसडे मनयलो। ह्या निमतान इगर्जेत मीस तशेंच प्रार्थना जाल्यो। हो काळ फळादीक जावपाक ख्रिस्ती भावांनी दुसऱ्या पासत मागणे करपाची गरज आसा म्हण संदेश पाद्रींनी दिला। आरडेक्स गोवा खातीर हळडूणच्यान जोसेफ फेर्नांडीस। आयजतान आमी प्रायश्चित काळ सुरू करता आनी हो काळ देवाचे कृपेन बनयल्लो काळ हो। ह्या काळान खरीच भाशेन आमी जेजूचे पोस्ट मरण आनी ताचें पुनर्जीवनपण आमी नियाळटा आनी आमच्या जिविताच्या फायद्याक काडून आमी वावुरता। ह्या काळांत आमकां पवित्र सभा आदार दिता आनी आमकां सुचयता आमी उपास करूंक, आमचें दान दिवंक दुसऱ्या खातीर मागणें करूंक। उपास न्हयच फकत जेवण खाण उणें करूंक आनी आमकां जाय तें उणें करून दुसऱ्यांचे गरजेक पावूंक, तुबड्या सभेक गरजेवंत जी पिडेंत आसात तांचे सभेक मागण्या वरवीं आमचे कुटुंबीक मागणे बरोबर फामिलीन करूं येता। ते अर्साची मागणे, देवाचें उतर वाचून मागणे आमी दुसऱ्यां खातीरूय मागूं येता। हॉस्पिटलान कश्टवतेल्यां खातीर तांकां सांगात करून आमचें देवदान आमच्या दुसऱ्यां खातीर आमची पेट आमकांच उणें करून ह्या दिसांनी आमी दुसऱ्याचे गरजेक पावूं येता कश्टवतेल्या सभेक। तर हे भाशेन हो काळ फळादीक आनी परब फळादीक जातली जाल्यार आमी आतांच आयजूच सावन हें सुरू करुया। देवाचो खोस नियाळून आमी आत्मीक जिवितान वाडूंक आनी एकामेका सगळें भोगसण्याची मनशां आसा। आयज सावन आमी प्रायश्चित काळ सुरू करता। प्रायश्चित काळ कुरपेचो काळ आनी केरीत भाशेन ही 40 दिसांची लांबडीक तयारी जेजूच्या पुनर्जीवन आमी सुरू करता। 40 हो एक म्हत्वाचो नंबर, म्हत्वाचो आंकडो। आदल्या गोंयांत 40 दीस आनी 40 राती मोइसेस सिनाय दोंगरार रावलो। 40 वर्सां ताणें गोरवां राखली। निनेवेच्या लोकांक फकत 40 दीस ताणें जिवीत बदलूंक जेजून 40 दीस आनी 40 राती उपास मागणें केलें। आनी केरीत भाशेन हे 40 दीस आमकां दिल्यात आमच्या जिविताची बदलणी करूंक, कन्वर्जन जी आमी वायट आमचेर केलां, वायट दुसऱ्यांचेर केलां आनी वायट देवा आड केलां, काळीज मन बदलूंक हो आमकां कुरपेचो काळ दिला।